काणकोणच्या उदरगती खातीर 18 वेगवेगळ्या विशयाची विस्कटावणी आमी मिशन काणकोण ह्या संस्थे अंतर्गत केल्या अशी माहिती सभापती आनी काणकोणचे आमदार रमेश तवडकर हांणी दिली। काणकोणांत IIT प्रकल्प येवपाक आपलो पुराय तेंको आसतलो अशें ताणें म्हटलें। काणकोण विजन म्हणजे लोकांच्या संपर्कांतल्यान समाजांतल्यान काणकोणचो विकास असो एक विशय घेवन आज आमी प्रत्यक्ष सगळे काणकोणकार थांबले आणि ही कल्पना हो कन्सेप्ट जो आसा समज काणकोणकारां समोर दवरता आसतना सगळ्या जे पॉलिटिकल लोक आसात सगळ्या पार्टीचे सगळ्या लोकांक दिसता की काणकोणचो विकास जाता। त्यामुळे आज आमी इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ खंयच्याच एका पक्षाक विचार करनासतना काणकोणामध्ये जितले टॅलेंटेड लोक आसात वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये म्हणजे शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये, आर्थिक क्षेत्रामध्ये अशा सगळे लोक खेळले। अशा सगळ्या लोकांक विनंती केली आमी आज आमी सगळे काणकोणकार एकठांय घेवन बसुया आणि काणकोणच्या विकासा संदर्भात जे आसा आमी चिंतन करूया। आणि त्यामुळे आज आमी बैठकींतल्यान की आमचे डॉक्टर मनोज कामत सर जो आसा ताणें पूर्ण ही बैठक जी आसा ती कोऑर्डिनेट केली आणि सादारणशे आमी 18 विशय जे आसले जे आमकां ज्या विशया संदर्भात आमकां चिंतन करपाची गरज आसा, ज्या विशया संदर्भात काम करपाची गरज आसा आणि अशाच तरेचे 18 विशय काडून आणि 18 विशयाक लागणारी जी कमिटी आसा